Kaal Azz Ani Falya, powered by Father Mulla Hospital, Konkani, Mangaluru, supported by Jerosa Company, VTech Electrical and Lightings, Mangaluru, Rexon Center, Mangaluru, Manasa Water Park, Pilikula, and MCC Bank. Kaal Azz Ani Falya. नमस्कार. दायजीवर्ल्ड 24/7 पळोवच्या सर्वीक्षकांक प्रणाम आणि हांव आसा एल्सन हिरगान. काल आज आणि फाल्यां एक दायजींत सवमासचें एक विशेष संवाद कार्य आणि ह्या संवाद कार्यांत हर एका एपिसोडांत विभिन्न व्यक्ती येतात, विभिन्न विशयांत आमी उलयता आणि आज विशेष एका विशयाचेर आमी उलोवंक हांगासर बसल्या. कोंकणी शेतांत जायतीं कोंकणी फिल्मां येवनूच आसात आणि जायत्या फिल्मांनी नावाल केल्लें आसा. आजकाल एक अपुरबायेचें कोंकणी फिल्म आमच्या पडद्या मुखार येवच्या वाटेर आसा आणि ताचे थोडेच प्रिमियर शो आमच्या मुखार जाल्ले आणि येदोळूच ते सुपरहिट हाऊसफुल जावन चलल्ले आसात. बापाचे पुताचे नावी. आता बापाचे पुताचे नावी म्हणटाना हांवें मीस सुरू केलें म्हण तुमकां भोगोवंक पुरो आणि हे एक कोंकणींतले अद्भुत प्रयत्न आणि थोड्याच दिसांनी आमच्या स्क्रिनांत आमकां मेळटले आणि हाच्या विशयांत येदोळूच जायते संवाद कार्य आमी चलयल्यान. पूण आज ह्या फिल्मांत पात्र घेतले दोन मूळ पात्रधारी आमचे मदीं आसात. विशेष जावन स्त्रियांचो पात्र आणि प्रमुख पात्र तांणी घेतिल्लो आसा. आमचे मदें आसा बाय जोशल डिसोजा. सडावत जोशल बायचो ताळो आमी सगळ्यांनी आयकला. कोंकण्यांतले कापूरबायचे गांवपिणटी आणि बऱ्यांतली बरी वोकल ट्रेनर. जायत्या सिरियलांनी तिणें एक्ट केल्लें आसा, शॉर्ट मुवींनी एक्ट केल्लें आसा आणि जायत्या कन्नडा फिल्मांनी तिणें पात्र केलां. सुमाधूर संगीत अकादमीची फाउंडर्स म्हणून हांवें सांगीत फाटल्या थोड्या दिसा आदी सुमाधूर संगीत अपुरबायेची संगीत सांज चलल्ली आणि भोव अपुरबाय रितीन ती चल्ल्या. हाच्या फाटल्यान विशेष जावन जायत्या भुरग्यांक सांगात हाडन, विविध गांवांतल्या भुरग्यांक सांगात हाडन, तांकां तरबेती दिवन ह्यो सुपर हिट संगीत शो तिणें केल्लो आसा. बाय जोशल, तुमकां ह्या कार्याक स्वागत. देव बरें करूं. आणि म्हजे सांगाता आनी एकली आसा, तिका तुमी सडावत जायत्या नाटक इस्तांनी नाटकांनी पळयलां. नाटक इस्तीन म्हणून सांगीत हांवें. आणि बऱ्यांतली बरी नाटक कलाकार, फिल्म एक्टर्स आणि विशेष जावन हांवें सांगचें जाल्यार निना सामान ग्रॅज्युएट जाल्ली कोंकणींतली पयली लेडी आर्टिस्ट म्हणून हांवें सांगीत कोण ना भोवशा कलाक म्हळ्यार म्हज्या समजणे प्रकार. आणि एक कावन्सिलर, त्या देखून तेंच्या मुखार बसोंक इल्लें बेन दिसता. कितेंय जावं ती रंगाध्ययन केंद्र सा लुईस कॉलेजींत ट्रेनर ती जावन आसा, कावन्सिलर ती जावन आसा. आणि बापाचे पुताचे नवी फिल्मांत तिणें एक प्रमुख कथा पात्र जावन अभिनय केल्लें आसा. बाय स्विडल डिसोज आमचे मदें आसा. तुमकांय ह्या कार्याक स्वागत मागताय आसा. मस्त देव बरें करूं. बरें तर आमच्या बाय स्विडल संगी आणि बाय जोशल संगी मस्तू सवाल आसात आणि मस्तू म्हाका उलोवंक आसा. ताचे की पयलें एक संतोशाची आणि अभिमानाची गजल काले म्हळ्यार आमचे फिल्म बापाचे पुताचे नावी येदोळूचे 6 प्रिमियर शो जाल्ले आणि एक विशेषता काले म्हळ्यार 6 प्रिमियर शो हाऊसफुल जावन चल्ल्यात. आणि हे चलल्या उपरांत त्या फिल्म पळयल्ल्यांनी थंयच्यान भायर येता आसतना जायती होगलीक उसारली आसा. आणि प्रेक्षकांनी फिल्म पळोवन कितें म्हळां तें आतां आमी पळोवन येवया. मूवी बरें आहली, थँक्यू म्हणटा. ऑल्सो आतां मस्तू जाणां तांच्या पेरंट्सांक बरें करून पळयनात, तांकां आश्रमान घालतात. आमी आमच्या पेरंट्सांक बरे तरान पळोवंक आसा म्हणल्यार संदेश आमकां मेळ्ळा. थँक्यू एवरीबॉडी. हांव जोशल मॅमाचो स्टुडंट जावन म्हाका भारी प्रावड जाता. कित्याक म्हळ्यार ती एक बरी एक्टर आनी ताचे टूक ती एक बरी सिंगर. बाबा मांयक रिस्पेक्ट दिवंक ही मुवी शिकयता आणि साबार भुरग्यांक आपल्या वडिलांक रिस्पेक्ट दिवंक ती ही मुवी कारण जायत म्हण हांव चिंता. मूवी भारी बरी आसली. म्हणजे माय आनी आबाचो ओडास आयले. थँक्यू. मूवी मस्त बरी आहली. आतांच्या भुरग्यांक जावन आमकां जावन काले म्हणटात एक बरो एक तांणी स्टोरी लायन केला. एक्चुली गरजेचें. आनी शूटिंग जावन दी इवन कांय कंप्लेंट ना. इवन मेकअप सकट जावन दी ओवर आनी कांय ना. नॅचरल दिसतालें आनी एक्टिंग सगळ्यांचें बरें जालां. व्हेरी नायस. एक्चुली स्टॅनी बेला सराक हांव थँक्स म्हणटा. येयली एक चिंता ताणें कर न्हू एक मूवी तांणी हाडल्याक. तांकां देव बरें करूं आनी एंटायर टिमाक हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी तांकां थँक्यू म्हणटा. इवन तांच्या एक्टिंगाकी हांव चेपेव करता. देव बरें करूं. ही असली सुपर आहली. इट इज वर्थ म्हण सांगेत ही मूवी. अँड कंग्रॅच्युलेशन्स टॅनी बेळा आणि सर तांच्या टिमांक. विश यू गुड लक म्हणटा. थँक्यू. सुपर मूवी
आनी मुखार येशीत 2-3 अनेक वर्सां आनीक 1, 2, 3 असेंत मस्त मुवी येवन दी म्हणून स्टॅनी वेळाक ताच्या टिमाक आमी अभिनंदन पटयता. आनीक ह्या भुरग्यांक आनीक मुखल्या फ्युचर लेटेस्ट भुरग्यांक आनीक एक प्रेरणा जावं दी म्हणून आमचें मागणें. सुपर व्हेरी नायस मूवी आमकां मस्त बरें लागले. हे मुझे फर्स्ट टायम एक्सपिरियन्स तेन्ना म्हाका प्राऊड आसा की आमी कोंकणी मूवी पळयत येता. ते म्हज्या मॅमाची एक पार्ट आसा तातूंत. सो बरें आसा मूवी. प्लीज येया एक फावटी पळया. मस्त बरें आहलें. मस्त बरें कंटेंट आहलें तातूंत. सो बरें बापाचे पुताचे नावी मूवी बरें आसलें. जोशल मॅमाचें एक्टींग बरें आसलें. सगळ्यांचें एक्टींग बरें आसलें. हे मूवी सगळ्यांनी पळोवचें म्हूण विनंती. वाव, तुमी सकड ओपिनियन पळोवन आयल्यात पूण हांगासर जायतीं भुरगींत ह्या मुवी तांणी पळयल्या. हे मुवी थिएटरांत येवना. येवच्या पयले जाल्ले खाली प्रिमियर शो मात्र. पूण एक प्रिमियर शो जावन डायरेक्ट एका भुरग्यांक एक इतलें आवडलां जाल्यार हें फिल्म खंडीत जावन भोव बरें आसतलें. आनी आमी खंडीत जावन राखोन आसाव. आनी चड दीस उरोनात. ह्याच म्हयन्याच्या ह्याच शुक्रारा 28 ऑफ नोव्हेंबर हे मुवी आमकां सगळ्यांक पळोवंक मेळटले आमच्या भारत सिनेमासांत. दिसाक 2 शो मात्र आसतले. आनी बाब मायकल डिसोजा हांच्या निर्माणापकांत जाल्ली मुवी ही. हाका डायरेक्टर जावन मानेस्त स्टॅनी बेळा हांणी ते जावन आसात. स्टोरी, स्क्रीन प्ले आनी A to Z डायरेक्टर म्हूण हांवें सांगयत. आनी सिनेमाटोग्राफी केल्ली आसा बाबो जॉयल शमन. भोवशा बाय जोशल असो भाव म्हूण हांव चिंता. आनी म्युजीक डायरेक्टर केल्ले आसा संजू बाबा. अशें एक व्हडलें पंगड आसा. आनी थोड्यांचीं नांवां आनी कितें आसा मागीर आमी मुखार पळोवन येवया. आतां हे फर्स्ट फीडबॅक आमी पळयलें. आनी तूं विशेश जावन भुरगींच पयले येवन सांगतात. आनी सगळ्यांनी जोशाल मॅम म्हणून खुशी जाता हें पळोवंक. आतां म्हजें एक पयलें सवाल. आज कांय व्हडलें सिरियस जावन तुमकां हांव सवाल विचारला. आमी कॅज्युअल जावन या. काल्याक म्हळ्यार हे मुवी म्हळ्यार कितें, ह्या मुवी फाटल्यान कशें वावर केला, खंयसर सुरू जालें म्हणून येदोळूस फाटल्या अंक्यांत बाब स्टॅनीन आमकां विवरात्मक बरें करून विवर दिल्लो आसा. त्या देखून तुमच्या कडेन उलयतना चड सिरियस जावन उलयना. इल्लें ह्या मुवी शुटिंगा वेळार जाल्ले फनी थिंग्स ऑर तुमचे एक्सपिरियन्स आमी वांटून घेवंक आसा. आतां बाय स्विडल तूं सडावत नाटक मस्त खेळ्ळाय वेदीर आनी जायत्या फिल्मांनी तुवें एक्ट केलाय. आनी बाय जोशल तूं एक बरी संगीतकार आनी सिरियलान तुवें एक्ट केलाय. भोवशा ह्या सिनेमाक येताना तुमकां कशें भोगलें? पयलें हांव बाय स्विडलाक विचारतां, तुमकां कशें भोगलें? व्हेरी नायस एक्सपिरियन्स. मस्त खुशी जाली. कन्नड एक म्हजें शूटिंग जाल्लें एक्चुली फिल्माचें. कोंकणी म्हजें फर्स्ट टायम. आनी दायजी वर्ल्ड प्रोडक्शनाच्या अंडर काम करचें म्हणटना इट इज कोणेय आमच्या समुदायांत आमकां एक मस्त प्राऊड गजाल. तशें आय एम ग्रेटफूल टू बी पार्ट ऑफ दीस टीम. व्हेरी हॅपी. मस्त खुशी जाता. इतले व्हडले टीम आसा. इतले वेल ऑर्गनायज्ड जावन आमी शूट केलां. इतली बरी काणी आसा. आनी एज अ टीम आमी प्रेजेंट करतना मस्त खुशी जाता. बरें. बाय जोशल जायत्या वेदींनी तुमी गायलां. आनी बाय जोशाल म्हणटना आमकां तुमचो ताळो गावपिणी बरी मात आयकता. आनी सिरियलांनी जायत्या पुटी आमी तुमकां पळयलां. तुमचो अनुभव कितें ह्या मुवींत? अनुभव मस्त बरो आसलो. आतां तुवें सांगले बरें पयलीं आमी एक सिरियल दायजी वर्ल्ड टिमा सांगाता केल्लें आसा मिसेस मिना फॅमिली म्हणून. 2 सिजनांत हांवें एक्ट केल्लें आसा. सो हे मुवी स्टॅनी सराचें एक सोपण म्हण सांगेत. आमी केदाळा सिरियल शुटिंगा टायमारी सरान केदाळे सांगचे आसले एक 2-3 वर्सां पयलें एक मुवी काडीचे आनी तुमकां सगळ्यांक हांव एक अवकाश दिता म्हणून. सो तें आतां निजू जालां म्हूण सांगेत. सो तशें जावन म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो. बरें. इल्ले संतोशाचे फिलिंग्स भायर येते आसात. आतां फर्स्ट बाय स्विडल आनी बाय जोशल तुमी दोगांनी डायरेक्टरांचें नांव सांगून सुरू केलें. स्टॅनी बेळा म्हळ्यार स्टॅनी बेळा म्हणटना म्हाका एक पिक्चरायज येवचें कालें म्हळ्यार एक व्हेरी सिस्टमॅटीक मनीस. ताच्या सांगाता वावर केल्यार डिसिप्लीन खालें म्हणून कळटा. आनी विशेश जावन सिरियलान तुमी वावर केला आसता. आनी विशेश जावन बाय स्विडलान सांगलें दायजी वर्ल्ड पंगड म्हणून. दायजी वर्ल्ड पंगड शुटींग आनी खंयचें येता म्हणटना थंय स्टॅनी बाब पात्र घेता. तांचे सांगी वावर केलो अनुभव कितें?
तांचे संगे मुझे लायक जोशलाक सिरियल अंतू इल्लो दुसरो तर अनुभव आसलो कोण ना हांव खाली फर्स्ट प्रोजेक्ट मुजे शानी सर ಒಟ್ಟು मुस्त ऐकलें ताच्या विशयांत हांवें आनी एक इल्लें बें आसलें ताजे ಒಟ್ಟು काम करूंक असो आसता इल्लो स्ट्रिक्ट आसता बिकॉज फेसबुकार आनी ताजे लेखन आनी वाचून आसली सो ताजे चिंताप कशें आसा इल्लें कळीत आसलें सो आमी इल्लें लायक अशें रेडी आसलीं ओके इल्लो टफ आसतलो इल्लो हें आसतलो म्हूण बट मुजे लेकार सेटांत मुस्तू दुसरोच आसलो तो आनी तें मुस्तू हेल्प जालें आमकां तेन्ना आतां टास्क मास्टर बरी सिरियलान कसो आसलो तसो आसलें जाल्यार गुंतून इतलें बरें आउटपूट येता गे म्हूण मुस्त एक बरें एक कुटुंबा भशेन एक आमचो संबंद आसलो एक मुस्तू काम एनवायरमेंट थंय रचताले ते आनी सदांचो दीस सुरू जाताना काम करीचें आज जाल्यार बरें करीचें म्हजें तो कितलें जाता तितल्याक कॉन्ट्रिब्यूट करीचें म्हणलें एक भावन आसतालें मुस्त एक मोगान आनी एक जालें म्हणटा मुस्त फ्रेंडली रितीन आमचे शूट चल्लां एटलिस्ट एक्टर्स वट आमकां चुरी प्रेशर घालनातले या आमकां स्ट्रेस जावंक सोडिनातले आनी आमच्या कम्फर्ट वयर आमकां उलोवंक एक आमचें ओपिनियन दिवंक एक स्पेस क्रिएट करून दिलो सो मुझे एक्सपिरियन्स आय थिंक मुस्तू दुसऱ्यांत आसलें आनी मुस्तू सुबीत एक कालें म्हणटा सगळ्यांक एक ग्रो जावंक वाडोवंक एक अवकाश ह्या वेदी फावो करून दिल्ली ह्या शुटिंगा वेळार वय तुमी सांगले बरी स्टॅनी बाबाचे थोडे जे कितें आमी ताचे सांगाता वावर केला जाल्यार आमकां सगळ्यांक कळीत आसा कालाक म्हळ्यार स्टॅनी बाबू एक सिस्टमॅटिकली वर्सो मनीस आनी ताचे प्रोजेक्ट्स केदाळय ती बरेंच जावन भायर येतात कारण हेंच आनी तो एक विजनरी म्हूण सांगीत म्हळ्यार ताका पयल्यान ते एक ताज्या अंतू आसता की अशंती एज म्हणून आनी ते आमचे मुवी इतले बरे येवंक की तोच कारण म्हळ्यार ताणें हांवें पळयल्या प्रकार ताणें पयलें गोल सेट करचो मागीर त्या गोलाक रीच जावंक ओके कितेंय जावं दी अभिनंदन स्टॅनी बाबाक आतां तुमी विविध सिरियलांनी नाटकांनी फिल्मांनी पात्र घेतला आसूंक पुरो आतां बापाचे पुताचे नांवी म्हणून तुमकां एक नांव आयकलें तुमी एक फिल्माचें नांव पयलें हें नांव तुमकां दिवन तुमकां हे अशे मुवी आसा म्हणटाना बाय जोशाल तुका कशें भोगलें हे खंयच्या टायपाचे मुवी आसात म्हणून तुवें चिंतलें ना स्टोरी आमकां पयल्यांत हाचे विशयान आमकां रिडिंगांनी दिल्लें अशें अशें आसता आनी स्क्रिप्टी आमकां पयल्यांत दिल्लो तशें जाल्यार आमकां प्रिपेर करूंक मस्त इजी जालें म्हूण सांगीत सो स्क्रिप्ट दिल्या उपरांत आमकां घरा सरान स्ट्रिक्टली सांगलें तुमी एक एटलिस्ट एक 4-5 पुटी म्हणून वाचून येजेस म्हूण नेक्स्ट फर्स्ट रिडिंगाक येताना तशें आमी घरा वचून कितले पुटी वाचला म्हणून ना तितले वाचून आमी नेक्स्ट रिडिंगाक हांगासर आयिल्ल्या सो तशें जाल्यार आमकां एक मस्त इजी जालें म्हूण सांगीत म्हळ्यार तुमी प्रॅक्टीस केला त्या देखून म्हळ्यार वडोल सांगले बरयल्ले स्टॅनी सराचे बेय आसले कोण ओके कितें जावं दी बरें आतां तुमी एक दोग आनी 2 रोल ह्या फिल्मांत केल्यात तुमचो रोल कितें आनी हो रोल तुमकां कसो तुमकां आवडलो आतां बाय स्टुडियोलान सांगल्यार बरें आसा पयलें ओके स्टोरी रिवील करूंक नाका मुझे एक स्त्री पात्र एक दुवेसो पात्र काणी मुझ्या कॅरेक्टर थ्रू लोकांक कळटेत वता मुझ्या पर्स्पेक्टिवा थ्रू कळटेत वता मुस्त आय मीन इंट्रस्टिंग आसलें रोल बिल्ड करूंक आनी डिस्कस करूंक कशें आमी पोर्ट्रे करीचे कशें आसाचे खंयच्या एजीचें चेडून तें ताजे लायक्स कालें आनी आमी लोकांनी ताका कशें पळयचे तें पूर आमी एक डिस्कस करन एक कॅरेक्टर बांदून हाडलो सो मस्त इंट्रस्टिंग आसलें प्रोसेस बाय जोशल वय स्विडलान सांगले बरी ताजे अंतू लीड म्हण सांगीत स्विडलाचे कॅरेक्टर सो म्हाका अंतू ताजे फ्रेंड जावन एक कॅरेक्टर प्ले करचो अवकाश मेळ्ळा फ्रेंड म्हळ्यार तांच्या घरांत हांव आसता एज PG म्हणून सो तशें ताका एक हांव ताज्या लायफान मस्त प्रॉब्लेम जातात सो ताका एक हांव मोरल सपोर्ट बरी ताका ओके आतां एक खंयचें फिल्म जावं दी खंयचें काम जावं दी बरें सक्सेस जायचें जाल्यार ताच्या फाटल्यान एक बरो पंगड जायचे आतां फिल्म म्हणटा आसतना ताच्या फाटल्यान व्हडलो पंगड आसता आनी विविध रोलांचो पंगड आसता एक्टर एक पंगड जाल्यार ताच्या स्क्रिना फाटल्यान काम करचें जायतें आसता तुमचें टीम वर्क कशें गेलें टीम वर्क भारी बरें आसलें म्हूण सांगीत एका वरनी एक कालें म्हणटात जाणवायचे मनीस आमच्या टिमांत आसले जावन दी स्टॅनी सर जावन दी आमचो कॅमेरामॅन जॉयल म्हजो तो भाऊ जावन दी अर्जुन लोवीस जावन दी आमचो लायट हें करतलो श्री सो हे पुरा तांच्या क्षेत्रांत बरें हेळिल्ले मनीस तशें जाल्ल्यान इतलें एक आउटकम आमचें बरें आयलां म्हूण सांगीत आनी कोंकणी मुवीज आमी आयकताना सदांच आमी डिपार्टमेंट्स आमी आतां दुसऱ्या इंडस्ट्रीचे इंटरव्यूज आनी पळयतना आमकां गोत आसता
ओके आर्ट डिपार्टमेंट म्हणून एक आसता, मेकअप डिपार्टमेंट, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, असिस्टंट डायरेक्टर्स असतात, DOP, सिनेमाटोग्राफर, लाईट डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन मॅनेजर, मुस्त डिपार्टमेंट्स आमी आयकून आसता. कोंकणी इंडस्ट्रीक येतना आमी चिंतता की हांगा इतलें पुरो आसचें ना, इल्लें अनप्रोफेशनलिजम जावन आमचें इल्लें कॅज्युअल जावन इनफॉर्मल जावन आमी वेतां कोणना सकड मे बी थोडे फावटी ल्हान ल्हान टिम्सान तशें जाता, मुस्तू रोल्स एकच टीम हँडल करता. पूण हांगा म्हाका मुस्तू खुशी जाली आनी मुस्तू शिकलें कालें म्हळ्यार हांगा पुरो डिपार्टमेंट्स सेग्रिगेट जावन आसली. सो एक इंडस्ट्री नॅचरली आमी आतां एक व्हडली इंडस्ट्री कशें आमची आतां ल्हान इंडस्ट्री, आमची बेबी इंडस्ट्री म्हणून आमी आनीक आतां सुरू केलां मात एज एन इंडस्ट्री. बट हातूंय इतले डिपार्टमेंट्स हाडिल्लेत आसा न्हय, हे आमी कोंकणी मुवीचे आमी एक मुकलें मॅट काडिल्लें बरें. पयलीं एक सुरू जाला म्हणून तुमकां बगलें कालाक म्हळ्यार तुमी सांगले बरी हे इंडस्ट्री तुमकां ल्हान भुरग्यां बरी दिसता जाल्यार तांतू आसचे मात्र मस्त एळल्ले आसता मनीस. आतां बाय जोशल तुका एक म्हणजे सवाल, आतां तांतू सिनेमाटोग्राफीन तसलो तुजो भाव न्ही गे. आतां तुमी आतां भाव आनी भयण म्हणटाना ल्हान तावन एक वाडोन आयिल्ली एक बोगणां आसतात आनी एक सेटाक येता आसतना एक आमी ती बोगणां हांगासर बिहेव करूंक जायना. तुमच्या भावानी कॅमेरा घेवन तुमच्या मुखार रावतना तुमकां कशें बगलें? ना तो कॅमेरा फाटल्यान आसतना म्हाका एक ताजी एक भयण जावन एक प्राऊड एक मागीर तो केदाळा त्या एका स्थानार बसलो पळय त्या तो भाऊत न्ही म्हणले ते सगळ्यांक कळिता आमच्या सेटांत. सो काले आल्यार सगळ्यांक सांगले बरीत म्हाकाय ताणें सांगलें आसा मिस्टेक जावन दी, अशें जायजे तशें जायजे म्हणून. सो कयंगी ते एक आमकां आड येवना की तो म्हजो भाऊ म्हाका इल्लें चड प्रिविलेज आसा तशें कांय ना. नाही प्रिविलेज न्ही, काही फनी थिंग्स सिरियसली जावन वतना काय तशें काय जातलें ना ना तशें जाल्लेंत ना. एक्चुअली वस्तू एक प्रोफेशनल आसले बरी सगळें तांतू आसलें आनी आमकां हें म्हाका स्पेशली सगळें शूटिंग प्रोसेस म्हाका एक इस्काल आसलें बरी म्हाका बगतालें. बिकॉज एवरी डे आमकां एक लर्निंग प्रोसेस कालें तरी आमकां शिकोवंक मेळटालें. सो आमचे शॉर्ट जावन हांवें ओगेत बसल्यार नेक्स्ट शॉर्ट तो कसो येवन आसा आमी वचून ते मॉनिटर पळोवनचें जावन दी आनी कॅमेरामॅन कालें सांगता ताजे अँगल ते सो आमकां मस्त शिकोवंक मेळ्ळां. आतां तुमी ही फिल्माची काणी अशें सांगून येता आसतना हे फिल्म पळोवन नातल्यांक म्हळ्यार आनी एजे न्ही खंडीत जावन हे तर पळय जेत म्हणून चॅलेंज बघता आनी त्या देखून तुमी पयलेंच टिकेट अमानत करून दवरयत. बूक माय शोन तो आज हांवें पळयले येदोळूच रिजर्व थोडी ऑलरेडी केल्ली आसा आनी हांवें तुमकां पयलेंच सांगलें प्रिमियर शो हाऊसफुल जाल्यात. तशें आसतना आनी सद्याक परवांत 28 हे रिलीज जाता आनी अशें आसतना बूक माय शोन आतांत तुमकां जाय जाल्ली सीट बूक केल्यार बरें आसा. ताच्या की विशेश जावन म्हळ्यार स्टॅनी बाबाच्या टिमाचें काम कशें म्हळ्यार तो लंबोडिना बरें दिता लंबोडिना आनी भोवशा अशें आसचें ना की थिएटरांत मस्तू दीस तो दवरता म्हणून कालाक म्हळ्यार लोक आसा ताका फरक पडना. चड दीस लास्ट पळया आरामसे पळया म्हणून पळय नाकात मागीर तुमकां पळोवंक मेळचें ना. कालाक म्हळ्यार ताणें येदोळूच प्लॅन केल्या प्रकार जाता तितले वेगळी ते कंप्लीट करचे आसात. कालाक म्हळ्यार प्रिमियर शोक टिकेट जाय म्हणल्यार मेळोंक वतना त्या देखून टिकेट जाय जाल्यार बेगीनच बूक करचें आसा. आनी कोंकणी फिल्मां येता आसतना परगांवांत एक आमी तानेंत आसचें म्हणयत. आतां गेल्ल्या फावटी थोडे फावटी तशें हांव परगांवांत आसा म्हाका बगलें हांगासर मुवी सक्कड पळोवन सक्कड रिव्यू दिवन कालें पुरो दिते आसता. त्या वेळार आमकां बगचें गांवांत आसल्यार एक पळय येतालें न्ही म्हणून. पूण परगांवांत आसल्यानी कांय टेंशन करचें म्हणून ना. हे मुवी जे कशें फिल्म हांगा गांवांत जाता की रिलीज जाता की तशेंच परगांवांत रिलीज जावनचे येदोळूच शो बूक जाल्यात. दुबयंत UAEंत ह्याच म्हयन्याच्या 29 आनी 30 शो आसतले. इज्रायलांत 28 आसतलो आनी ताच्या उपरांत इतर गल्फ कंट्री म्हणजे कतार कुवेटांत सद्याक आमी डेट सांगता. ताच्या उपरांत हांवें आयकल्या प्रकार बॉम्बेंत पुनांत जानेवारी म्हयन्यांत हें पळोवंक मेळटलें. पूण आमी आतां हांगात हांव थंय वचचें म्हणून ना पयलीं आमी हांगा पळयवेत गांवांत आसल्यानी मागीर टिकेट बूक जाले पुरा कांय बेजार पावचें म्हणून ना. आजच टिकेट तुमी तुमची बूक करयत. परत सांगता ह्याच शुक्रार हांव हें मुवी आमकां फिल्म आमकां पळोवंक मेळटा. बरें आतां तुमी प्रिमियर शो पळयलो. प्रिमियरचे पयलें टॅक्निकल शो म्हणून एक करतात. तुमी एक डिफरंट कॅरेक्टर तांतू केला मुवींत. पयले फावटी तुमकां स्क्रिनान पळयतना ह्या मुवींत तुमचे अभिप्राय कसो जालो? तुमकां कशें बगलें बाय स्विडल? मस्त राखून आसलें एक्चुअली शूटिंग लास्ट इयर जाल्लें लास्ट नोव्हेंबरांत एक कोर्स जालें आमचें. ताजे उपरांत मागीर पळोवंक मेळना न्हय. शूटिंग जाल्या उपरांत आमी आमच्या कामाक पाटी वेता मागीर इमिडिएटली इल्ल्या दिसांनी डबिंगाक आपयलें. थंय आमचे थोडे सीन्स मात पळोवंक मेळटाले. आतां स्क्रिप्ट काणी सगळी गोत आसली आमकां
पूण आमी शुटींग आतां आमच्या सिन्साच्या शुटींग आतां मात्र आसतलें आनी दुसरे सिन्स आतां हांव नासतल्या सिन्सांत हांव आसनात ते शुटींग आतां सो ते काणी गोत्ताली बट ते कशें आयला ते सिन्स आनी एक काणी कशी कन्वे जातात आसता एक्साइटमेंट म्हणून येत मस्त एक्साइटमेंट आसलें मस्त वेट मस्त आसली की तुका मस्त आसलें एक्चुअली फर्स्ट स्क्रीनिंग आतां हांव एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट हांव मुझे मात्र सीन्स वेट करन खंय काल चूक जाल्या कोण अशें करीत आसलें सो आय म्हणजे लायक अ नॅचरल एज एन एक्टर आमी केदाळे सॅटिस्फायड आसना आनी की बरें करीत आसलें गिवन अ चान्स आनी एक टेक कर अशें करीत आसलें म्हणून आसलें बट मस्त एक्सायटेड आसलें आनी अल्टिमेटली पळोवन जाल्या उपरांत मात मस्त खुशी जाली मात वय म्हाका तुजी बगणां समजतात कालाक म्हळ्यार खंय कार्यनिर्वहण जावन ताच्या उपरांत लाईव्ह आसता आजकाल म्हाका कोणीय म्हजे लाईव्ह धाडटा फर्स्ट पळोवचेंच ना म्हाका पळोवंकूच नाका आमी कितले 4 पाटी पळयले गे म्हणून आतां खुशी जाता पळोवंक बट स्टील आनीक एक 4 पाटी पळयले म्हणून जाता तशें पळयलेतले पावना म्हळ्यार तुमकां मेळिल्ल्या रोलाक सॅटिस्फायड म्हळ्यार तुमी केल्लें तुमकां एक सॅटिस्फॅक्शन जालां गी सॅटिस्फॅक्शन आसा आनी तशेंच तांणी ते करयलां आमच्या वरन तशें एक सॅटिस्फॅक्शन म्हण सांगेत तुमी तांचे सगळ्यांचे ऍक्टिंग आमचे आतां इतले प्रिमियर जाले आमकां सड्ड एक आमकां एप्रिसिएशन मेळ्ळें म्हण जाल्यार ते ऍक्टिंगाक एक ऍक्टिंग आनी एक आमचे मेकअपाक मस्त जाणांनी आमकां एप्रिशिएट केल्लें आसा म्हळ्यार ते आतां आमी पळयले प्रिमियर शो भायर येवन म्हणजे भुरगे आनी पुरो म्हणटा तूं कांय मेकअप गिपअप कांय दिसना नॅचरल जावन आसा म्हजे स्टुडंट्स पोर आमचो स्टुडंट जाल्यार सोमा पळोवन आसता इस्काला तुवें शिकयतना आनी ताच्या उपरांत तांणी तांतू परफॉर्म केल्ल्याक आमी तांकां एक रिटर्न गिफ्ट म्हणले बरी आमी हो प्रिमियर शो केल्लो पूण आमी कितले फ्रीज येवन खालीच दिवन दी रिटर्न गिफ्ट दिवन दी तांणी आतां थिएटरांतून भायर येता आसतना तांकां कोणी ट्रेन करना पडलें ते दारखंड भायर येता आसतना तांणी तशें सांगचें जाल्यार भुरग्यांक बरें आवडलां म्हणून सांगीत हांवें आतां म्हाका तांचे अभिप्राय आयकतना ह्या मुवीन कालिंगी एक आसा म्हूण बघता म्हळ्यार हे प्रस्तुत काळाक ताळ पडचे जाल्यार आसा म्हूण म्हाका बघता खाणी हांव तुमचे कडेन विचारिना तुमचे प्रकार बाय जोशल ह्या प्रस्तुत काळाक बापाचे पुताचे नावी फिल्म कशें ताळ पडटा मस्त पडटा म्हण सांगेत आतां समाजांत गरजेचो विशय काणगोन सर आनी एक काणी बरयल्या ते आतां हांगा काणी सांगूंक जायना बट सगळ्यांनी कोण पुराय हे आज आमचो शो वॉच करना आसा सगळ्यांक एकच विनंती करची येवन थिएटरान मुवी पळया आनी भुरग्यां सांगाता पळया ताका भुरग्यां सांगाता पळयल्यार ह्या एका मुवीक आनी एक अर्थ येता म्हण सांगेत बिकॉज अंतू एक जनरल जावन सांगचें जाल्यार अंतू एका भुरग्यान आवय बापाय तशें कशें पळयचें आनी एक आवय बापाय जावन भुरग्यांक आमी कशें पळयचें तेंत एक सिंपल एक स्टोरी सांगचें जाल्यार अशें आसा म्हळ्यार हर एक दिसा हर एक घरांनी जावचेंच पूण तुमी एक ह्या फिल्मांत विभिन्न काणी रुपार दिलां पूण काणी सांगानात तुमी त्या देखून परत सांगता ह्या शुक्रारा हे मुवी येता खंडीत जावन आमी हे चान्स मिस कर नजो आतां तुमकां ह्या शूट टोटल एक कितले दीस तुमचे शूट आसले आनी ह्या शूटा वेळार तुमकां कशें भोगलें शूट आमचे 24 डेज ऑलमोस्ट सगळे मुवी खाली 24 डेसान जाला ब्रेक ना टाइम म्हळ्यार टाइम तांतू एक दीस हांव चिंता रजा दिली खंयच्या कारणा खातीर पावस आयल्लो वेदर तितले एक दीस रजा दिल्यार आमचे शूटिंग मात्र टाइम ऑन टाइम आमचे पूण त्या देखून तशें म्हणटा ना ह्या फिल्मा फाटल्यान मस्त काम जालां म्हूण म्हाका भोगता एक फिल्म 24 डेसांनी फिनिश करचें म्हळ्यार एक म्हयनो एक काण घेवन आतां थोडी फिल्मां कन्नडाची आनी व्हडली फिल्मां हांवें पळयल्लीं ती शुटिंगाक 6 म्हयने 7 म्हयने विविध जाग्यांक प्रवतात पूण हे मुवी तुमी 24 दिसांनी मूक दिला म्हळ्यार तुमच्या त्या जाग्याक शूटिंग करता थंय येवन प्रिपेर केल्लें कांय ना येता आसतना सगळें प्रिपेर जालें प्री प्रोडक्शन म्हणून एक आसता न्ही आतां आमी आमकां स्क्रिप्ट दिल्लो आमी टेबल रीड आनी एक ल्हान वर्कशॉप बरें केल्लें ते जावन तांणी आतां स्टॅनी सर आमचो सिनेमाटोग्राफर जॉयल शमन अर्जुन लुईस तांणी बसून मस्त डिस्कस केलां सो मस्त काम प्री प्रोडक्शनान जावन आसता प्रोडक्शनाक येताना आमकां ऑलमोस्ट पुरो आमकां सगळें गोत्ता आसता आमचो रोल काल सगळे डिपार्टमेंटान गोत्ता आसता कालें करीचें म्हणून तो एक्झिक्यूट करचें कॉन्ट्रिब्युशन इल्लें उणें तुमी सांगेत तांकां कंपेर केलें तांचे वर्साचें प्रिपरेशन सो आमकां नेक्स्ट आतां फाल्यां कालें शूट म्हणलें
आमकां एक 4 दिसा पयलेंत आमचे शेड्यूल येवन जातालें. म्हळ्यार एक फिल्म करता आसतना एक पुटी एक रोल एक पुटी केलो जाल्यार तो डिफरंट अँगलान काडतात. कालाक म्हळ्यार मागीर एडिटिंगान मस्त काम आसता कालाक म्हळ्यार तो ताळ समाज आलो गी उजवाड आयलो गी काळोख आयलो गी आनी तुमी बहुशा तुमचे पावसान ती शूटिंग जाल्लें म्हणून बघता म्हाका मदें मदें. ओके कितें जावं ती आतां एका फिल्म शुटिंगांत मस्त घडितां घडतात, फनी घडितां घडतात, या इल्ली कोडू घडितां घडतात आनी अनुभवाची घडितां घडतात. तुमच्या प्रकारान तूं कांय फनी जाल्ले थिंग्स खंयचे तुमकां? फनी म्हळ्यार आमचे वस्तुराचे ते एक आमचो ते एक इंटरनल जोक. आमचे फर्स्ट ओपनिंग सीनार आमकां थिंक ग्रँड आमी सुबे दिसता जायता एकच सीनार ओपनिंग सीनार इतले ग्रँड दाखयतात की एंड येताना आमकां अयो कशें दिसता म्हूण जाल्लें. आनी एक आमचे म्हज्या लेकार म्हाका एक ऑलमोस्ट मस्त कॉस्ट्युम्स नातले एक बिकॉज लिमिटेड लोकेशन्स आसले, लिमिटेड काय म्हणटा सीन्स आसले, 500 कॉस्ट्युम्स आसले म्हणून. आनी आतां 100 and कितले मिनिट्स आमची मूवी 105 मिनिट्स तातूंत आय थिंक 50 मिनिट्स आमी एक 5 कॉस्ट्युम गेल्यार आनी 50 मिनिट्स आमी एकच कॉस्ट्युमार आसा एंडाक. आनी सगळी मुवींत स्टोरी ती तुका 2 दिसाची न्ही, 2 दिसाची स्टोरी वय तशें जाल्यार आमकां एक फिल्म थोडे पटी मस्त वर्सांची दाखयतात 20 वर्षां नंतर तशें आमचे वय वय सो आमकां एकच तोस्तुरान आमी हांव चिंता 50% आमचे मुवीचें शूटिंग जाला. बाय जोशल आतां तुजी ल्हान भुरगीं आसात, आतां तुवें तुज्या भुरग्यां वाटतो हे मुवी फर्स्ट पळयली प्रिमियर शो, तुज्या घरा येता तुज्या भुरग्यांचें रिएक्शन कशें आसलें? भुरग्यांचें रिएक्शन क्वेश्चन्स 1000 क्वेश्चन आसली तांची. सो तातूंत एक मुवींत म्हजो एक डायलॉग आसा म्हळ्यार एक काले म्हाका आंबे लायक ना म्हणचे. सो भुरग्यांक गोत्ता म्हाका आंबे म्हळ्यार मस्त लायक म्हणून. घरा येवन म्हाका जोर केल्लें दोगांनी, मम्मा तुवें कालेक ते आंबे लायक ना म्हळें म्हणून. मागीर म्हजें नांव तांतूं प्रिया म्हण आसा. तो तशें जालें तेय भुरग्यांनी म्हज्या चेडवान क्वेश्चन घाल्लें आसा, मम्मा तुजें नांव तांकां गोत्तू ना गी, तुवें सांगू ना गी जोशल म्हणून. तांणी कालेक तुका प्रिया पोंचे तांणी एक्सपेक्ट केल्लें आसता मम्माचें नांव स्क्रिनान जोशल आसता म्हणून. नो घालें म्हणटा नवरो ही इज प्राऊड म्हूण सांगीत ताका खुशी. आनी ताजो सपोर्टय तसोच आसा, फॅमिलीचो सपोर्ट तसो आसा. आनी आमचे सगळे शूटिंग आमचे एक 70% आमचे नाईट शूट आसले. म्हळ्यार आमकां ल्हान भुरगीं आसतना म्हळ्यार सांजे आमकां 6 वरां स्टार्ट जाल्यार आमचे हे टायम नेक्स्ट डे सकाळीच्या 6 वरांक आमचे शूट पॅकअप जाताले. सगळी रात आमी शूटिंग केलें. आमचे स्लीप सायकल आनी पुरा वयर सकयल जाल्ले आसा. म्हळ्यार सडन आमी राती न्हिदन आसतना 24 days भुरग्यांनी मम्मा पळोवंकूच ना म्हणून 7 दीस हांवें भुरग्यांक पळोवना. काल्याक म्हळ्यार 6 वरां थंय पावचे म्हळ्यार आमचे शूटिंग स्टार्ट 6 वरार. सो आमी ते एटलिस्ट एक 4 o'clock थंय पावचे आसले. म्हळ्यार मेकअपाक बसपाचें सगळ्यांनी आनी ड्रेस आमचे ते डिसायड जायचे कालें कितें म्हणून कांय चेंजीस आनी आसल्यार. सो 3 वरां घरांत हांव सुटचे जालें. 3 वरां भुरगीं ना संजेचे 3 o'clock घरांत हांव सुटचे जालें. सो त्या दाळा घरा भुरगीं पावनातलीं इस्कालात हांव व्हडलो पावनातलो. चेडू मम्मी कशें नासलें त्या दाळी स्कुला वचनातले ते. मागीर शूट जावन सकाळी 6 वरार पॅकअप. ताजे उपरांत च्या आनी पिवन घरा येताना 7:45 तशें पावताले घरा. त्या दाळाचेर इस्कालाक बायसन जाता आसलो. सो तशें एक 7 दीस हांवें भुरग्यांक पळोवना. बरें सॅक्रिफायस केला न्हवऱ्यांनी. सो अशें पुरो आसतना फॅमिलीचो सपोर्ट आल्या मात्र आतां स्विडल बाई नवी काजारी आतां आनी तुमचो नवरोय एक्टर आनी बरो बरी ताणें आदी जायते मुवीन हांवें तांकां पळयलें आसा. आतां तूं घरा शूटिंग पुरो जावन घरा येवन तुजे नवरे कडेन एक्सप्लेन करता आसूं पुरो आज आसा अशें शूटिंग आसलें म्हणून ताचें रिएक्शन कशें आसतलें? ताचे कांय करेक्शन्स तूं काण घेतली गी? शूटिंग जाताना काजर जावनातलें म्हजें जावनातलें गी तर शूटिंग जाताना बॅचलर आतां रिलीज जाताना हांव काजर जालां. ओके. सो त्या दाडा हांव मम्मी डॅड वाट आसलें आनी तांणी मस्त सपोर्ट केला. ताणें जोशेलान सांगलें बरी आतां आर्टिस्टांक आमी आमचे शेड्यूल आमी केदां लागीं उठ्ठा केदां लागीं जेवता केदां लागीं वेता. फॅमिलीचो सपोर्ट नासतना आमी एकल्यान कांय साधन करूंक जायना. सो म्हज्या पेरंट्सान भावान ओनियन आमच्या फॅमिलीन आनी इवन क्लायनमॅनच्या फॅमिलीन दोगांयनी आमकां मस्त सपोर्ट केला आनी आमी इतलें करूंक जालें आनी इवन आज हांगा बसून उलोवंक जालें आमी. आतां आनी एक सवाल. आतां एक फिल्म म्हणटा आसतना खंयचेय लँग्वेजीस जावं दी ताका पयलीं ऑडिशन्स म्हूण करतात. ओके. आतां बापाचे पुताचे नावी फिल्माक तुमी कशें आयल्यात? हांगा ऑडिशन्स आसले की तुमी तुमचो रोल तुमकां कसो मेळ्ळो?
म्हाका एक म्हाका गुतो न्हू कितले जाणांनी पळयला म्हणून एक पोस्टर पब्लीश जाल्लें ओके दायजी वर्ल्ड म्हणून मेन्शन जातलें स्टॅनी बेळा फिल्म्स म्हणून मेन्शन जातलें रँडम एक कोंकणी फिल्माक एक कास्टिंग कॉल फॉर फिमेल कॅरेक्टर म्हणून जाल्लें तातूंत बरें मस्त इंट्रस्टिंग आसलें तें आमकां रिल्सांनी करचें नाकात आनी कोणाचे भाऊ भयण्यो तें पुरो नाका आमकां आनी इल्ले अशें बोगलें की एक्चुली दे लुकींग फॉर एन एक्टर पुरो म्हणून म्हजो धाकटो आसा डायरेल दुबय आसा तो इल्लो नाटक शेतांत आनी आसलो ताणें म्हाका एक्चुली तें पोस्टर शेअर केलें ताणें म्हळें एक ट्राय करून पळय म्हणून स्टॅनी सर ओट्टो काम करचें म्हळ्यार इट्स अ प्रिविलेज आनी तो मस्तो जाणतो मनीस सो एक ट्राय करून पळय हांवें म्हळें ताणें एज मेन्शन केल्या पळय हांव एक्चुली एजाच्या की आय वॉज बियॉन्ड दॅट एज ओके हांव म्हळें ना म्हाका गॅरंटी कास्ट करचें ना दे लुकींग फॉर समवन यंगर म्हणून प्राय मस्त काय जावन मेन्शन केल्याचे म्हाका ते क्रायटेरिया आसले उरले पुरो क्रायटेरिया मे बी ट्राय करीत आसले कोण एज एक क्रायटेरिया म्हळ्यार जावचें ना तो म्हणलो एटलिस्ट दांड सोड सो हांवें कालें म्हळ्यार हांवें एक प्रोफायल रेडी करून सराक धाडला हांवें चिंतलें कालें आतां तो रोल न्हय जाल्यार त्या फिल्मान दुसरे खंयचे रोल्स आसतात म्हणजे एजेक सूट जावचे खंयचे रोल्स कन्सिडर करयात कोण ना जाल्यार दुसऱ्या आनी मुखल्या मुवीजाक एटलिस्ट मुखल्या मुवीजाक धाडले म्हण ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा हांवें जस्ट एक धैर्य काण घेवन त्या दिवसान हांव फिल्मांत एक्ट करता म्हणून म्हाका तितलें श्योर नासलें करियेत गे फ्रॉम हांवें एक दांड सोडलें प्रोफायल सो मागीर स्टॅनी सरान मेळोंक आपयलां हांगा दायजी वर्ल्ड ऑफिसांत मेळ्ळ्या सो त्या दाडांनी फायनल जावन येतलें बिकॉज म्हज्या लायक मुस्त जाणांनी प्रोफायल्स धाडिल्ले ताका मुस्त जाणांनी एप्लाय केल्लें कोणा सो ताणें फर्स्ट मिटिंगार काही फायनल करून आनी काही ऑप्शन्स आसात आनीक पुटी आपयता म्हणलें सो नेक्स्ट टायम आपयताना ताणें म्हाका अशी काणी सांगली मागीर स्क्रिप्ट दिलो मागीर ऑलमोस्ट कळलें की हांव ओके हांव आसा आनी कालें म्हणटा टिमान ओके जालां तूं पंगडांत आसाय म्हणून तुका तुका मेळिल्लो रोल तुका तो पयलें सांगलो गी या तुका कशें तो ताणें दिलो सांगलो काल म्हज्या लायक त्यात रोला खातीर ताणें तें सोडले पोस्टर त्यात रोला खातीर म्हण चिंता सो गोत्तालें सिलेक्ट जाल्यार त्यात रोला खातीर म्हणून आसलें सो मागीर एक्सप्लेन करून गेले तुका जाता हांवें ते सरला हांवें तू क्वेश्चन केला सर हांव ओके गे तुमकां एपियरन्स ओके गे लुक्स ओके गे एज ओके गे पुरो म्हणून काल्याक म्हळ्यार त्या कितले एज मेन्शन केले पळय त्या एजीच्या भुरग्यांक तुमकां एक्चुअल एक्टिंग करूंक आसलें हांवें मुस्तो दुसरे दिसोंक जायना न्हय सो तो म्हणलें ना ओके आसा एटलिस्ट तुका एक्टिंग वता आसा तुज्या नाटकांनी पळयल्यात हांवें सो ओके तूं करयत म्हूण बघता आनी तूं म्हाका आमकां तूं कशें आसाय तशेंच प्रेझेंट करूंक जाय सरच एक मेन बाबाक तुका जाता म्हण बघलें म्हळ्यार जातात म्हूण अर्थ तेन्ना हांव सांगूंक गेली म्हणजे ताजें मेन इंटेंशन आलें बरें एक एक्टिंग येवचें हाका आमी कास्ट करचें म्हणून आनी म्हज्या अनुभवा प्रमाणे आमी जे कितें रिल्सान करता वा नाटकान करता सिरियलान करता हर एकाकी फरक आसा मस्त तशेंच जावन फिल्मांत करचे एक डिफरंट प्रयत्न कितें जावन तुमी तशें आयल्यात म्हळ्यार आतां बाय जोशल तुमी ह्या रोलाक कशी एंट्री मारली आमचे मिसेस मीना फॅमिली कनेक्शन सिरियल सो ते सिरियल मेळ्ळी म्हाका आनी एका सिरियलांत हांव सो ताका एक कास्टिंग कॉल आयिल्लें त्या दाडा हांव दुबयत हांव त्या दाडा आयिल्ली मात्र गांवाक सो प्रदीप बरबोजा पल्लडकर हांच्या एक कास्टिंग कॉल आसलें सिरियलाक म्हणून सो ती हांवें फस्ट सिरियल शूट केल्ली ताज्या डबिंगाक म्हाका दायजी वर्ल्डाक हेजे पडटालें सो ते दाडा हांवें ते म्हणजे ते एक्टिंग पळोवन सरान म्हाका मिसेस मीना फॅमिलीक तूं येताय गी म्हणून म्हाका ऑफर केल्लें त्या दाडा सो तेन्ना सांगलें ओडोली सांगलें हांवें मिसेस मीना फॅमिली ते एक आमचें गम्मत शूटिंग आसलें बरें मस्त फन मस्त आमी कोंकणीतले एक बरें प्रयत्न आमचे म्हळ्यार शूटिंग टायमारय आमी मस्त गम्मत केल्लें आसा सो ते दाडा सरान केदाळे सांगचें आसलें एक मुवी काडटा म्हणून आनी मुवी काडल्यार तुमकां सगळ्यांक एक अवकाश दिता म्हणून सांगलें सो तशें म्हाका एक सरान अवकाश दिलो आदल्या एका इंटरव्यूवांत हांवें आयकल्ले प्रमाणे स्टॅनी बाबान 10 वर्सां आदीं एक असिस्टंट डायरेक्टर की तशें काल एक रोलांत एक केल्लें 2015 सुपरहिट जाला ते प्रदीप बरबोजा ताजेच मुवी आनी दशमानोत्सवाक आनी एक डायरेक्टर जावन तूं काडलें ओके बरें आसा आतां परवा 28 आमचें हें फिल्म सकड थिएटरांनी भारत सिनेमासान सगळ्यांक पळोवंक मेळटा तुमकां लोकांतावन तुमचें एक्सपेक्टेशन कालें ओडोलो बाय जोशलान म्हाका सांगलें लोकांनी कित्याक मुवी पळय जाय म्हणून तुमी एक सांगलें प्रस्तूत काळाक हें ताळ पडटा म्हणून आतां तुमचें लोकांतावन तुमचें एक्सपेक्टेशन कालें आसा एकच एक्सपेक्टेशन की कितलो जाता तितलो आमचो कोंकणी लोक मुवी पळयचे म्हणून आनी एक प्लस पॉयंट कालें म्हळ्यार ह्या मुवीचे म्हज्या लेकार नोवेंत ते एक कोंकणी येनातलो लोक सण दुसऱ्या कम्युनिटीचे आमचे लोक आमची मुवी पळोवन आसा ते एक प्लस पॉयंट
सो बियॉन्ड लँग्वेज म्हणून येतं ही मुवीज आता तितल्या लोकांक रीच जायचे काल्याक म्हळ्यार एक फॅमिली ओरिएंटेड पिक्चर आमी म्हणटा विज्युअल आर्ट्स कलेक बास मुख्य न्हय म्हण तितलें आता आमी जाल्यार दुसऱ्या भाशेचे कशे मुवी एप्रिशिएट करता ही मुवी ह्या मुवी खातीर लोक एप्रिशिएट करना आसा आनी ते कंटिन्यू जायचे आनी वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी गरज पडटा काल्याक म्हळ्यार आतां म्हाका काले लायक जालें आतां आमी एक आसा म्हाका खंयचें फिल्म लायक जाल्यार हांव आतां म्हज्या फ्रेंड्स वांगडा शेअर करता एक सांग एक नाटक आसा बरो आतां हे सॉंग आसा ते जोशेलाचे आमी शेअर करता आल्बम सॉंग आसा शेअर करता सो ते एक मस्त गरज पडटा हांवें पळयलें म्हाका लायक जालें करेक्ट बट हेरांक सांगल्यार आमी ओट्टूक आनीक मस्त मस्त प्रोजेक्ट करूंक जाता आमची इंडस्ट्री आनीक वाडूंक जाता सो ते एक एक्सपेक्टेशन सुमार पॉइंट्स आसात एक लोकांनी जे पळयचे आनी हेरांक सांगाचे आनी एक काल म्हणल्यार ह्या मुवीचो संदेश तुवें सांगलोय ह्या संदेशांत लोकांनी मस्त भुरग्यांनी विशेश जावन कुटुंबाच्यांक मस्त एक संदेश मेळटा त्या देखून हे लोकांनी पळयचे म्हणून आसा पळया राखून आसा जायते जाणां बाय जोशाल हांवें एक आयकलें म्हळ्यार तुमच्या ह्या फिल्मा विशयान हांवें फाटली इल्ली स्टडी केली खंय कितें केदाळा म्हणून हालाक म्हळ्यार आमचें खरें काल आज आनी फाल्यां न्हय तशें काल आज आनी फाल्यां म्हाका कालच्या विशयान आयकताना तुवें एक ह्या फिल्मांत संगीत एक सॉंग कंपोज केलाय म्हणून आयकलें ताच्या विशयान काय तुजो अनुभव कितें बरी स्टोरी ती ते हाचे पयले हांवें एका इंटरव्यून ती सांगिल्लें आसा ते बयसडे बंदा भाग्य म्हणटात पळय त्या नमनेर म्हाका तो एक अवकाश मेळिल्लो आसा सो शूटिंग आसा म्हण जालें आनी ते एक पोत जायचें म्हण जालें सो एक पोत घडलें आमच्या संजय बाबान हांवें सिंग केलें सकाळीं सिंग केलें दनपार उपरांत ताचें शूट सेट्टाक आयल्या उपरांत ते सॉंग धाडल्या उपरांत सगळ्या टेक्निकल टिमान सांगलें ते त्या एका सिनाक तें पद सूट जायना म्हण जालें सो ते सॉंग तें रिजेक्ट जालें सगळ्यांक टेन्शन म्हळ्यार शूटिंग जायना न्हय ते सॉंग सॉंग नातले आमकां शूट करूंक जायना सो काले करचें म्हण जालें आनी सर ही म्हाका उड आसा त्या दीस इल्लो हांवें टेन्शनार पळयलें त्याच दीस सराक सो सर सरान सांगलें तुका गुत्ता न्हय कालें जालें म्हणून म्हळ्यार हे आमचे सॉंग आतां हें जालें आतां कालें करचें कळना म्हणून सो हांवें बेश्टें विचारलें सराक सर लिरिक्स एक पळयचे गे हांवें म्हणून मागीर लिरिक्स दिले सरान मागीर सरान म्हाका एक रेफरन्स दिलें तो मलयाळम मुवीज हांवें सड्ड पळोवचें आसा आनी सरांनी म्हाका मस्त मलयाळम मुवीज रेफरन्स दिल्ले आसा हे पळय मस्त बरें आसा म्हणून सो त्या एका मुवींत ते सॉंग आसा आनी अशेंत म्हाका ते सॉंग येजे म्हणून सरान सांगलें सो हांवें ते पळयलें इल्लें म्हाका त्याच स्टायलार तें सॉंग आयलें ऑटोमॅटीक ते लिरिक्स पळयतना हांवें बेश्टें हमकन एक 2 लायन सांगलें सराक मस्त खुशी जाली सरान म्हळें तूं आतां वचून तुजें सॉंग तूं रेकॉर्ड कर कोणाडे उलय नाकात ना तुका डिस्टर्ब जाता तुजें शूट नेक्स्ट शॉट आहलें म्हाका तें येवंक आनी तें शूट करूंक आहलें तें लेट जाल्यार ना तूं वचून तें सॉंग एक कंप्लीट कर म्हण सो सॉंग एक अर्ध्या घंट्याने सॉंग जालें मागीर सगळ्यांक सिंकान दाखयलें सगळ्यांक खुशी जाली मागीर सेम डे संजय बाबान म्युजीक दिलें सो नेक्स्ट डे येवन रेकॉर्ड केलें मागीर ताचे नेक्स्ट डे शूट जालें भारी बरें सॉंग आमचे सॉंग्स अवेलेबल आसात लोकांक पसंद जाल्यार ऑडियोज अवेलेबल आसात ते आतां खंयच्यान आयकोंक मेळटात की पदां जाय जाल्यार पुरा प्लॅटफॉर्म्सांत आसा स्पॉटिफायांत युट्यूब म्युजिकांत ओके म्हळ्यार जर तुमी आतां आमी सडावत पयलें मोबायलांत ब्लुटुथांत पदां कोणाडे दिसान खाणीची आसली आतां पदां विशेश जावन आमची कोंकणी पदां सकड पदां खंयची पदां नाय सोदल्यार आमकां एक ना एक प्लॅटफॉर्मार मेळटात युट्यूब जावंक पुरो स्पॉटिफाय जावंक पुरो अमेझॉन म्युजीक आनी गाना कालेबर आसा आनी ह्या फिल्माची पदां तशींच आनी विशेश जावन बाय जोशालान त्या पदाचें एक नांव काले सांगता की तुवें दर्या तुजे म्हणून दर्या तुजे ओके हांवें आयकलां तें म्हाका तेवढो आसलो हे तुमकां आयकोंक जाय जाल्यार आतां मुवी रिलीज जावंक आनी कितें 2-3 दीस आसात ताच्या पयले सगळीं पदां तुमकां आयकोंक येत सकड प्लॅटफॉर्मांनी तुमकां आयकोंक मेळटात आतां एक टफेस्ट पार्ट कोणसो ह्या सगळ्या तुमच्या जर्नींत टफ म्हणून काही तशें म्हाका कांय भोगुल्लें ना टफ म्हणून म्हळ्यार आमचें टीम तशें आसलें आनी पूर ऑर्गनायज्ड आसलें म्हळ्यार आमकां स्क्रिप्ट गोत आसलो काही सरप्रायज एलिमेंट्स नासले आनी मस्त प्रिपेर्ड आसता स्पॉट चेंजेस नासले आसता स्पॉट चेंजेस म्हळ्यार इन कोलॅबोरेशन आसतालें आतां एक सीन आसा आमी वट्टूक ऑलरेडी आमकां गोत आसता ओके आज ही सीन शूटिंग म्हणून आतां सुरू करचे पयले परतून आमी एक डिस्कस करताले ओके हांव हांगा रावता अशें रावता तांणी सांगताले आमकां कशें फ्रेमींग करतात सो ते एंड मसोर ते एक त्या काले म्हणटा त्या कोलॅबोरेशनांतच हें जातालें सो खंयचे इजी सीनी कश्ट सीनी आमकां जावन वेताले त्यात प्रोसेसर जावन वेताले म्हणून येता
ओके आता दायजी वर्ल्ड म्हणटाना थोडी नांवां फर्स्ट आमकां उड आसा म्हणजे एक वळट्या बाबाचे डायन बाबाचे आणि हे दायजी वर्ल्ड प्रोडक्शन म्हणटाना म्हज्या प्रकार सक्कड सडावतो सक्कड पात्राचे विशेष एक ना एक रितीन तांचो रोल आसूंक पुरो. आता तुमकां ह्या मलगडे आर्टिस्टा वट्टू हांतू जर पात्र करूंक मेळ्ळा जाल्यार कोणा वट्टू तुमकां मेळिल्लो आनी कशें आसलो अनुभव? म्हाका हय वळटे सर वट्टू मेळिल्लो. म्हाका ते फस्ट कास्ट आयकतानंत ओवरवेल्मिंग म्हणटात न्हू तशें बगयल्लें. म्हाका इवन हांवें जोशेला कडेन आत्तां सांगलें इंटरव्यूच्या पयलीं म्हाका एक पॉयंट सांगू का म्हाका तूं ताजे वट्ट एक्टींग करूंक म्हाका बें आसलें बें म्हळ्यार हांव म्हाका उडास असो सांगलें मम्मी कडेन सांगलें जोशेल आसा बिकॉज जोशेला जड्जिंगांनी जावन पळयल्लें टीव्हीरांनी पुरो पळोवन हांव म्हणलें कशें एक्टींग करता ताजे वट्ट कशें आसता कोण ना पुरो म्हण. सो आनी तांकां एक म्हज्या लायक केमिस्ट्री आसली. आतां जोशेलाक स्टॅनी सराची वळख आसली दायजी वर्ल्डांत इल्ले साळावळ आसली. हांव एक म्हजे लायक नवीत एंट्री म्हूण येता एक नवो सांदो म्हूण येता. सो म्हाका सगळे वट्ट काम करचें नवेंत आसलें आनी हे पुरो इल्ले हेळिल्ले कलाकार. आतां जोशेलांनी सिरियल केला शॉर्ट फिल्म्स केल्ले. वॉल्टर सर तो आमी मस्त रोल प्ले करचे पळयला. डायन बाबी नाटकांतले रॉन्स लंडन नाटकांतले सुनीताबाई आसली मेल्लो आसलो. सो सगळे एक्सपिरियन्स दिता आमी. सो आमी ओट्टू घालतना आमचें ते काले म्हणटात एक बरो व्हेरी इंट्रस्टींग कास्ट आनी मस्त काले म्हणटात बरें एक लर्निंग प्रोसेस आमकां जालें. आनी तांचे ओट्टू पुरो एक्ट करूंक आमकां अवकाश मेळ्ळो ते म्हजें भाग म्हूण येता. फस्ट मुवी जावन कोंकणींत इतले मलगडे कलाकार ओट इतले बऱ्या कास्ट एंड क्रू ओट्टू आमकां एक आमकां तांची एक वळख जाली ना तांचे ओट्टू एक स्क्रीन शेअर करीत जाल्यार इट्स अ व्हेरी प्राऊड फीलिंग. सुलाबेन जायत पूण तांचे ओट्टू काम करचें एक भागच म्हणयात कितें जावन दी ह्या फिल्मांत जायते हेळिल्ले आसात. त्या देखून हे फिल्म पळयत आसतना आमकां एक जायतो बरो अनुभव जायत. आतां आमच्या ह्या फिल्माक प्रोड्युसर जावन विशेष जावन आसात आमचे मोगाचे मनेस्त मायकल डिसोजा आनी जायत्या शेतांत तांणी जायते दान दिवन आसात. आनी आतां ह्या फिल्म शेतांत एक तांचें एक विशेष दान आसा. तांचे अप्रोच तुमकां कशें आसा? तांचे सत्य सांगचे जाल्यार ते प्रोड्युसर वय आमच्या मुवीचे बट तांणी एक दीस आमच्या शूटिंग सेटाक येवन तुमचे कशें जावन आसा शूटिंग कोण पुरान तूं आसा कांय क्वेश्चन केल्लेंच ना तांणी. सो ते एक खंयी हांव चिंता स्टॅनी सराक जाल्यार ते एक प्लस पॉयंट मस्त बिकॉज तांचे इंटरफिरियन्स नासल्यान तांणी पळयले पोर तांचे फस्ट आमचे टॅक्निकल प्रिमियराकच ते आयिल्ले फस्ट तांणी मुवी त्या दिसी तांणी तेंत सांगलें मायकल सरान हांव प्रोड्युसर जावंक पुरो बट एक दीस हांवें येवन अशें तुवें कालें केलें नेक्स्ट म्हजेच मनशांक एक घाल 4 जाणांक घाल तशें कांय तांचें कांय प्रेशर नासलें कांय नासलें. पोर स्टॅनी बेबान एक ह्याच इंटरव्यूवान सांगिल्लें बरो प्रकार तांणी तांकां बरें फ्रिडमच दिल्लें. दायजी वर्ल्ड प्रोडक्शन हांव फिल्म करता जाल्यार पयलें फिल्म म्हजें हांव तूं हेजें हांव तूं सहकार करता म्हण तांणी सांगलें. कितें जावन दी मानेस्त मायकल डिसोजा हांकां आमी आभारी आसा आनी तुमचे हांव एक शेताक एक बरे संदेश हाडले मुवी येते आसा आनी तांणी ह्या मुवींत हांव कांय हांव पाटी आशें ना. सो ही मुवी सगळ्या कोंकणी लोकांनी पळोवन आनी तूं कितें आयवज तुमकां येता तांतू अनेक मुवी काडचे म्हणून ताणें ताजें उतर ताणें दिलां. वय तर जायत्या लोकांचो सहकार आमकां जाय असल्यान मुवी आनी हेजे जाल्यार कितें जावन आतां दुसरे आसात एका मुवी फाटल्यान दुसरे जायते जाण टीम वर्कर आसात जावन आसूंक पुरो म्युजीक डायरेक्टर आनी डायरेक्टरा विशयान तुमी येदोळ सांगलें तेजे उपरांत प्रोड्युसरा विशयान सांगलें आनी म्युजीक डायरेक्टर संजीव बाबा विशयांत तुमकां तांचे वांगडा काम करतना कशें बगलें वा सिनेमाटोग्राफा विशयान येदोळूच बाय जोशेलान तुमी सांगलें आसा. इतर तुमकां व्हडले आवडले थोडे कलाकार आसले आसूंक पुरो तांच्या विशयांत तुमकां उडास आसता? संजय बाबा विशयान सांगिजेत. संजय बाबा म्हळ्यार आमचो संजय तांचे डेब्यू फस्ट मुवी तांचे ॲज म्युजीक अंतू खंयच्यात एका मुवीक ताणें म्युजीक दिवचें फस्ट टायम मस्त बरें दिलां. तें खंय बघना की ताणें एक फस्ट टायम म्युजीक दिलां म्हणून बिकॉज आनी एक म्हाका मस्त खुशी जाली कितें गे म्हळ्यार ह्या सगळ्या मुवींत तुका डायलॉग्जा वयर तुका खंयचें म्युजीक पडना. म्हळ्यार आमी डायलॉग दितना क्लियर आयकता आनी खंय खंयच्या सिनाक तें एक सायलेन्स जाय पळय तें ताणें दिलां. तें मस्त गरजेचें नातल्यार आमी म्युजीक डायरेक्टर म्हणून आल्ल्या पुरो सगळ्याक म्युजीक घाल्यार तें तुका सिनाचें तें एसेन्स वेता. बट अंतू कशें जालां म्हळ्यार खंय तुका म्युजीक जाय तितलें मात्र गरजेचें म्युजीक मात्र आनी खंय तुका ते डायलॉग असो सड्ड तांतू वेटेज आसा म्हण जाल्यार ताणें तें मस्त फ्री सोडलां. सो ती एक म्हाका मस्त खुशी जाली संजय बाबाच्या
ते एक डायरेक्शन ताणे तुम्ही सगळ्यांनी आणि तू मुवींत ऍक्ट केला आणि फर्स्ट म्हणून सांगले पण सगळी बरी एक्सपिरियन्स आसात कितें जावन एक संतोषाची गजाल आमकां. आता ओडोले एक तुम्ही पॉयंट सांगलो विशेष जावन आमच्या मैकाल बाबान सांगिल्ले आसा तांतू जे कितें आयवाज येता तांतू तुम्ही आनी एक मुवी काडीची म्हणून. आता तुमकां म्हजे एक सवाल, हे मुवी जाल्ल्या उपरांत आता इल्ल्या दिसांनी मस्त जाणांक पळोवंक मेळटा, ताच्या उपरांत तुमचे मुखार काले तुमचे प्लॅन दुसरे काय मुवी काडचे या दुसरे काय तशे काय बघता आम्ही येता तितलेंच आम्ही जाऊन काही म्हाका गोत्तू ना हांवें काय मुवी काडची म्हणून मुवी काडचे सिरियलाचे काही प्लॅन आसूंक पुरो प्लॅन ऍक्टिंग करूंक जाय तितले आमी आतां सुरू केला मात्र आनी एकाचे रूच लागल्या म्हणून सुरू करतना म्हाका काय तांतू एक सायडीन रोल आगेशे इंटरव्यू ऑडिशन करून नाका तुम्ही मुवी काडा, मुवी येवन दी, ती रिलीज जावच्या पयले काल आज आनी फाल्यां नांव मेळटा जाल्यार पुरो आमकां. मोगाळ विशकानो काल आज आनी फाल्यां कार्य तुम्ही पळयते आसात आणि आज बापाचे पुताचे नावी एक पंगडाच्या विशेष 2 पात्रधारी संगी हांव तुमच्या मुखार आयिल्लो आसा. आणि हे फिल्म प्रिमियरांत येदोळसू प्रिमियराचे आमी पळयले स्क्रिनांत, प्रिमियरांत बरें फीडबॅक आयला आणि विशेष जावन भुरग्यांनी फीडबॅक दिला. त्या देखून आमी कुटुंबा समेत हे मुवी पळयजेस, हे फिल्म खंडी जावन पळयजय. त्या देखून हांव तुमकां हातांच विनंती करता, आमी हे सकड फिल्म पळया आणि ह्या कलाकारांक सहकार दिया. आणि चड दीस घडये एक पुटी पळयल्यार पावना की आतांची फिल्मां. हांवें फाटल्या दिसा आयिल्ली सकट सडावत फिल्मां, विविध भासांची फिल्मां 2 पुटी पळयली. एक पुटी एका ओपिनियनान पळोवचे, ताच्या उपरांत थोडे इल्ले सांगतात थोडे तांतू अशे सीन आसले तुवें ऑब्जर्व केले म्हणून सेकंडाक ऑब्जर्व करूंक वयचे पूण मस्त पसंद. त्या देखून एक पुटी पावना, जात जाल्यार 2 पुटी पळयवेत, 3 पुटी पळयवेत, ते तुमकां सोडले. पूण जर आमी सहकार दिलो जाल्यार, आमी पळयले, आमी सहकार दिलो जाल्यार आमची फिल्मां आनी तितली कोंकणी फिल्मां कोंकणी शेतां खंडीत येतात. कित्याक म्हळ्यार आज जायत्यो फिल्म इंडस्ट्री बऱ्यान सुलाभेन चडोवन वतात. कालाक म्हळ्यार ती भास उलोवचो लोक मस्त आसा संवसारांत. जावं पुरो कन्नडा फिल्म आयलें जाल्यार आमच्या कर्नाटकांत सडावत लोक कन्नडा समजता, कन्नडा उलयता. मल्याळम आयल्यार तुमकां गोत आसा, त्या लोकांचो अभिमान. आनी हिंदी इंग्लीश हांवें कांय सांगचें म्हणून ना, कोंकणी एक ल्हानशी इंडस्ट्री. आणि विशेष जावन कोंकणी उलोवचो लोक संवसारभर थोडोसो त्या जाग्यान आसा. पूण कोंकणी मुवी एका थिएटरांत चड दीस चलाचे जाल्यार या उराचे जाल्यार ताका मस्त बोंग आसात. ताका कांय बोंग म्हूण सांगना हांव, पूण आमी पळयजाय वचून पळयचे आनी सुरविल्ल्या दिसांनी तो पळयचे. वय आतां ते एक आमचे मध्ये आसचे व्हडले समस्या, आरामसे पळया मागीर पळया प्रायमांत येत गी नेटफ्लिक्सार येत गी राखचे. पूण ते राखोन मस्त पुटी हांवें जायते मुवी पळोवचे भाग थोगडायला. त्या देखून आमी सहकार दिजय, आमी हे फिल्म पळयजयस. त्या देखून ह्या विकेंडांत आमकां बरो अवकाश शुक्रार शेनवार आयतार ह्या केदाळे. आनी हे शो दिसाक 2 मात्र आसात सद्याच्या मट्टाक, एक सांजेर 5 वरांक मागीर 7:30 वरांक. आनी सद्याच्या मट्टाक 12 सिनेमासांत हे आमी रिलीज करते आसा ह्याच शुक्रारा 28 तारखेर 28 ह्या शुक्रारा. आनी दुबयच्यांक दुबय म्हणटाना म्हाका थंय रिलीज जावन म्हाका भारी खुशी काल लागत आसा की गेल्या वर्सा एक फिल्म कोंकणी फिल्म थंय आयिल्ले, फील एक्सायटमेंट लोकांक. कालाक म्हळ्यार दुबयंत या परगांवांत आसची कोंकणी लोक कोंकण्याक तानेल्यांत. थंयसर कोंकणी शो कितें जाता आसतना कितले पयस जाल्यार कितले पयले बुकींग जाल्यार येवन पळोवचें आसा. म्हजे अनुभव हांवें पळयले. आमी दुबय आसतना वेट करताले खंय म्हणी खंयची एक मुवी गावात हांगा एक काडटात गी मुवी आमकां पळोवंक मेळटा. आतां इल्ले थंयचो लोक मस्त सहकार दिता. विशेष जावन आदी इल्ले बोंग आसले हांगा हांव थंय वचचे शो करचे. पूण ह्या दिसांनी परगांवांत आसले लोकांची सहकार चड आसले आनी आमची परगांवांत ही मुवी सहकारान जातात. त्या देखून UAEंत ह्याच शेनवारा आनी आयतारा आसतले. ताच्या उपरांत इस्रायलांत शुक्रारा आसतले. आनी ताचो कोणाक थंय कितें नंबर बुक करचे सगळे तुमच्या स्क्रिनान येते आसा. आनी सोशल मिडियान आतां एक बारी खुशी म्हळ्यार पयले आमी ल्हान आसतना पुरा थंय व्हडले एक गम्म घालून पोस्टरां घालचे दिनाके 3 शो घालूं म्हणून. आनी तो थंय थिएटराक वचून तूं टिकेट बूक करची आसली. बारी बोंगासो काळ.
आता आमकां खंय येता केदळ येता कितले वराक येता कितल्या रुपयांक मेळटा म्हणून आमच्या सोशल मिडियान कळटा. त्या देखून आमी दायजी वर्ल्ड कंटिन्युअसली फॉलो करनासल्यार या आर्टिस्टांक फॉलो करनासल्यार खंडीत जावन तुमकां कोणा कडेन टिकेट बूक करी जाय केदेला बूक करी जाय म्हणून कळटलें. आनी इज्रायलांत 28 तारखेर 2 कंट्री मात सांगले केदळ कतार कुवेट बॅरीन इतर जाग्यांची इल्ले यात्रेक आसा तुमकांय खंडीत जावन बापाचे पुताचे नावी फिल्म पळोवचो अवकाश आसा. पूण ते केदळ थंयसर रिलीज जातले खंयसर तुमकां पळोवंक मेळटलें मागीर थोड्याच दिसांनी तुमकां कळटलें. सांगात आज मुंबय आसल्यांक आमचे पुर्वज पयले गांवांत हांव मुंबय गेल्ले मुंबयत हांव मागीर दुबय आनी अशें शिंपोडले. पूण मुंबयच्यान एक अवकाश मुंबयंत हेस जानेवारींत हे फिल्म येवचो अवकाश प्लॅन आसा आनी पुनान ती हे अवकाश आसा. बरें तर मस्त उलयले आमी थोडे फनी पार्ट थोडे सिरियस पार्ट म्हणून. आतां तुमचे प्रकार एक मुवी हिट जायची जाल्यार या लोकांनी पसंद करी जाल्यार त्या मुवीन कितें आसा जाय? बरी एक काणी आसा काणी आसा जे स्टोरी आता लोक सोडावत हे सोमांगी वायट म्हाका वतू ना कॉमेडी आसा जाय म्हणटा. पूण तुमचे प्रकार कितें आसल्यार आवडटा? कॉमेडी एक जॉनरा. ओके आतां हांव कॉमेडी पिक्चर्स पळयतां एप्रिशिएट करता. बट वर्सांत पुरा कॉमेडी पिक्चर पळोवंक जायना न्ही. आतां आमकां थोडे आमकां आसूंक करीचे मुवीज थोडे आमकां रडयतात थोडे आमकां चिंतूंक एक काय म्हणटात एनकरेज करतात. सो आमकां दुसरे जॉनरा थोडे आतां हॉरर फिल्म्स पळयतात वचून बेन दिसाचे म्हणून हॉरर फिल्म्स पळयतात. सो पुरा तरेचे फिल्म्स आसतना आमी पुरा तरेचे मुवी पळोवंक शिकाचे. आतां ह्या मुवींत आमी कॉमेडी एक्सपेक्ट करचे आनी कॉमेडी मुवींत आमी सिरियस स्टोरी आसा जे म्हणचे जायना. त्या मुवी त्या स्टोरी तें टीम काले सांगूंक भायर सरलो तो रायटर या डायरेक्टर काले सांगूंक भायर सरलो ताजे थॉट काले त्या आमी एक काले म्हणटात त्या लेन्सर ते मुवी पळयल्यार बरें. त्या मुवी खातीर ती मुवी त्या टिमान काले सांगूंक भायर सरला. सो ते थॉट धरून ती मुवी पुरो मुवीज तशें आमी एप्रिशिएट करयात. आतां थोडे फावटी आमी टू मच एक्सपेक्ट करता म्हळ्यार त्या फिल्म या खंयचेय जावन एक ल्हानसो आल्बम सॉंग जाल्यार यासोंग पुरो ते खोरूंक कितले वावंट आसा म्हणटा ते केल्ल्यांक मात्र गोत्तू. पूण आमचे लोकांचे म्हाकाय सेरवून आमकां एक्सपेक्टेशन मस्तू न्ही. आतां लोकांचे एक्सपेक्टेशन कशें आसा जाय खंयच्या वयर हुंदून आसा जाय? म्हाका काले बघता म्हळ्यार थोडे फावटी आमी विग्गी जजमेंट दिता म्हणून जाता थोड्या विशयाचेर. आतां सांगलें आल्बम सॉंग म्हणून बिकॉज म्हाकाय ताज्या फाटल्यान काम करून गोत्त आसा. एक आल्बम सॉंग काडचें जाल्यार तितलें सुलाभ ना. ताका मस्तू तयारी आसा कशें आमी फिल्माक तयारी केल्ली ब्रीद ताकाय तयारी करूंक आसा. तें पूर आमी थोडे फावटी एक आल्बम सॉंग आयल्यार आमी पुरतें पळयता गी ना स्कीप करून पळोवन तें ओके आसा तशें एक सांगचें आसा. सो खंय आमी ही मुवी पळोवंक येता न्हय कांय एक्सपेक्टेशन नासतना आयल्यार बेटर म्हणून म्हाका भोगता. ते येवन पळयल्या उपरांत मागीर तुमचो अनुभव सांगचो बेटर म्हणून. तुमचो एक पॉयंट म्हाका मस्त आवडलो क्विक जजमेंट म्हणून. आतां एका काजाराक वचून मस्तू बगेचें जेवण आसून फस्टाचें इडली आनी कुंकडां मास खावनूच हें जेवण अशें आमी निर्धार करूंक जायना. ओके बरें मस्त उलयले आमी म्हाकाय खुशी जाली आनी म्हाका संवाद चलोवचे म्हळ्यार बारी खुशी. कालाक म्हळ्यार आजकाल एका कडेन बसून एका मनशाची आयकोवची नात हांव कोणागे पेशन्सय ना. आनी फाटले सुमार एक 1.5 वर्सां उपरांत हांवें संवादाक बसचें. त्या देखून संवादान मस्त नॉलेज येता आनी जे कितें तुमी आमचे मदें हांगासर विक्षकां मदें वांटून घेतलां हें पळयल्ल्यांक आनी तुमच्या सांगाता बसून आयकल्ल्याक सवाल विचारल्याक म्हाकाय मस्त अनुभव जालो आनी मस्त नॉलेज आयली. बरें तर तुमकां हांव दोगांकी बरें मागता आसा बाय स्विडल सांगात आसा बाय जोशल दोगांय येल्लेल आसात. आमची नांवांय ताजें सेकंड नांव म्हजें स्विडा ताजें स्विडल होय गे तर बारी बरें आसा. तुमी जे कितें पळयन आतां आराम केला हें सकट जैत जावं दी आनी तितली फिल्मां तुमचे तावन ह्या शेताक येवं दीत आनी कितलें बरें जावं दी हेच म्हजी आशा आनी मागणें. आनी आज विशेश जावन आमी संवाद केल्लो आसा दोगा व्यक्ती आज आमचे मदें आशिल्लीं आनी थोड्याच दिसांनी जावन येवंक आसचें बापाचे पुताची नावी ह्या फिल्माची दोन विशेष कथापात्री आमचे मदें आसलीं बाय जोशल आनी बाय स्विडल. तांकां ह्या कार्याक येवन तांचो अनुभव वांटून घेतल्याक हांव देव बरें करूं म्हण तें आसा. विशेश जावन हें कार्य पाटी मदीं आमच्या दायजी वर्ल्ड 24/7 सगळ्या पंगडाक आमी आभारी आसा आनी देव बरें करूं म्हणटा हांव परत सांगता. आनी 2-3 दीस मात उरल्यात ह्याच म्हयन्याच्या 28 तारखेर परवां शुक्रारा दिसा
तुमच्या लागशिल्ल्या 12 सिनेमासांत बापाचे पुताचे नावी हे फिल्म मोकळे रिलीज जातले आणि एक पवित्र आत्म्याचे आशीर्वाद हाका खंडीत असतील ऑडियन्सांचे आशीर्वाद आमकां पवित्र आत्म्याचे आशीर्वाद खंडीत जावन आमी पळोवया कोंकणी उरा जाय जाल्यार आमीच उरय जाय त्या देखून फिल्म उराय जाय जाल्यार आमी तसोन पळय जाय जातीतले जाणा विशेष जावन हे सक्कडांनी कुटुंबा समेत पळोवचे फिल्म जाल्ल्यान सक्कड कुटुंबा समेत या सक्कड फिरगज ते एक बरें आसा कोंकणी मुवीक थोडे बडी वाड्याची ओट्टू करतात फिरगजीची ओट्टू करतात शेजारची ओट्टू करतात तशें ओट्टू घेया सांगात येवन पळयल्यार चड रुचता खंय आनी आमचो जाले तो सहकार आमी दितेत रावया कोंकणी उरोवन दी कोंकणी जिखोवन दी आनी हें कार्य आज हांगासर हांव अखेर करता आसा ह्या कार्याक पळयल्ल्यांक आनी म्हज्या सांगाता बसोवन संवाद चलोवंक उपकारल्यांक दोगांकी आनी तुमकां सगळ्यांक हांव एल्सन हिरगाम देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू सो मच. काल आज आणि फल्या.